गीत रोजून गायात पान 10 A21 पेज 10. नवे गीत रोजून गायात परमेश्वराक वखाणात शेगार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओडकून घेवया. आणि देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आणि तुमकां भाव भयणी, म्हजो गुन्यांव उत्साहान सांगता, मनाचितून थळानुसार वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो, मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थया. ह्या आयच्या विसाचें इतिहासां भेटयता रोजा आतांव हाच्या सासणीक थारोणा पासत तेच परी पसरे बाट ह्या समुदायाच्या ह्या फॅमिलीच्या वांगड्यां पासत आमी मागता. विलियम फाल्कांव, जुआंव फाल्कांव, एनी फाल्कांव, वेरोनिका डायस, आल्बर्ट आल्मेडा, फ्रांसिस्को कार्दोजो, विक्टर मेंडोन्सा, सांताना आल्मेडा, ओल्गा फेर्नांडीस आणि लुसियो कार्दोजो. आयच्या दिसा जायतीं आपलो वाडदीस समरपतात, लग्नाचें वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचेय पासत मागता आसतना जी कोण पिडेंत कश्टवतात जावं घरा वा हॉस्पिटलांत तांचोय उगडास करून तांचेय पासत मागुया. देवान आमकां आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिवं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. ह्या वेळार रोगेपणान तुमच्यो कासकी तासावां गरजो देवा फुड्यान घालात. सर्वेस्परा, तुज्या मोगाचे थीर बुनयादीर तूं सांबाळटाय तांकां तुजी मजत केन्नाच उणी करिना. देखून सदांच चड आनी चड
मानान आनी मोगान तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. राजवडकी चलोवंक लागलेलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्याक 3 म्हयने राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुस्टा. त्या जेरुजाल्यांतल्या एलतानाची धूव आपल्या बापायन केलेलें तशेंच सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनाच्या राजाक नाबुखोदोनोराची फौज जेरुजाल्यान भितर सरली आनी तांणी शाराक वेदो घाल्लो. आपल्या फौजां शारां वेदो घाल्लोलो आसतना बाबिलोनाचो राजा नाबुखोदोनोराचो आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदेवाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनाचे राजाची आदी केली आनी आपणाक बरोबर आपले आवयक आपल्या अधिकारांक उंच कुळाच्या मनशांक आनी आपल्या खंवच्यांक आनी बाबिलोनाच्या राजान ताणें खूद करून व्हेली. नाबुखोदोनोराचो राजा राजवडकेचे 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमालांतले सगळे भांडार आनी सालोमोनाक इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत केलेले भांगाराचे वस्तूची सर्वेस्पराचे आदी फुडें सांगून दवरलेलें तशेंच मोडफोड केली. ताणें जेरुजाल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो म्हणजे 10,000 उंच कुलाच्या मनशांक आनी बलिश्ट झुजाऱ्यांक तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोकारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकांक भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोकींक बाबिलोनाच्या निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक ताचे बायलांक ताच्या खंवच्यांक आनी गांवांच्या उंच कुलाच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुजाल्या थंय बाबिलोनांत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुलाच्या मनशांक आसले 7,000 तशेंच 1,000 कामार आनी लोकार सगळ्या झुजाक उपकारताले तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनाच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनाक व्हेले. बाबिलोनाच्या राजान जोकीची सुवातेर ताच्या बापायक माथेन्यांक घाल्लो आनी ताचें नांव बदलून जेदेकिया म्हणून ताका नांव दवरलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविकी पासत आमकां निवास सर्वेस्परा. म्हणया तुज्या नांवाचे व्हडविकी पासत आमकां निवास सर्वेस्परा. देवा राष्ट्रान तुजे देसान भितर सरल्यान तुज्या पवित्र मंदिरान तांणी बसयतल्यांक जेरुजाल्यांक गोरोट्यांत करून सोडलां. तुज्या चाकराचें मोडी वारावयली शेवणी भोंवची सोदली. तुज्या भोगतांचो मांस सुवास गिरासून दिलें. जबाब. तुज्या नांवाची व्हडविकी पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो झोरी कश्यो आख्ख्या जेरुजाल्याक रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजाऱ्यांच्या लोकांक आमी केण्ण्याचो माल जालो.
भोंवतणचीं राष्ट्रां आमकां आसतात, आमचीं खेबाणां करतात. अशें केन्ना पर्यान सर्वेस्परा सदांकाल आमचेर तापोवन रावतलोय. केन्ना पर्यान उच्या वरवीं तुजो राग पेट्टलो उत्तलो. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविकी पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालून नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाडाय आमकां दाखय. आमी पडे जाल्यार एकदम दळदिरी. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविकी पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविकी पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवंडारा. आमचीं पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविकी पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हज्या बापायचो तसो मोग करतलो आनी आमी ताचो तांय येतले. हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण सर्गीच्या राजांत भितर सरत सोना, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच सर्गीच्या राजांत भितर सरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशिल्लीं खोडसरात, कित्याक हांवें तुमकां कदींच ओळखूंक नात. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आंवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून ताच्या प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आंवर आयलें, वादळ येवन तें घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तांकां शिकयतालो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, एक म्हत्वाच्या जाग्यार वो एक मोलाच्या जाग्यार कोणाकूच बिश्टी एंट्री मेळना. थंयसर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड आसता. म्हणटूच थोड्या जाणांक थंयसर वचोंक मेळटा, जावं तांचे कुयेती प्रमाणे, जावं ते थंयसर वावर करतात वो थंयसर थारायल्ले आसात त्या प्रमाणे. दुसऱ्यांक कोणाक घडये वचोंक मेळना. पूण जरी तर थंयसर धारवट्यार बा कोण वळखीचो आसा जाल्यार घडयेक तुका घडये एंट्री मेळत. कितें वासपूस करून कितें करूंक जाय वो ना करूंक जाय तें करून घडये तुका एक सोयेक भितर सरोंक मेळत. आनी भितर सरल्या उपरांत तो अणभव घेवन तूं दादोशी जातलोय. तेच परी मोगाच्या इश्टानो,
आमकां सगल्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक स्वर्गार कोण भितर सरतले आनी कोण भितर सरचे ना हाचे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमचें मन ओडून व्हरता. शुभ वर्तमानांत पयलेंच वड आज जेजू म्हणटा, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण सर्गीच्या राजान भितर सरचो ना. सोमया सोमया म्हणून भोगोर जी कोण म्हज्या बापाची कुशी करतात तीच सर्गीच्या राजांत भितर सरतलीं. आतां हें सोमया सोमया म्हणप कितें? मोगाच्या इश्टानो, सोमया सोमया म्हणप सगळी चालती वस्त कशी. देवाची वडोवक आसा, भोव थोडी, तोंडार देव आसा पूण मनान काळजान ना. दुसऱ्या सोवें वागता आसतना सारकें वागप ना, ही म्हणटात ती चुकीची. कारण जो मनीस सोमया सोमया म्हणटा तो फकत तोंडानूच उलयता, पूण बापाची कुशी करपाक एक चॅलेंज, तें सोंपें न्हय. आनी जेजू म्हणटा सोमया सोमया म्हणून तुमी सर्गीच्या राज्यान भितर कशेंच पावचे ना. ह्या पासत जी कितें बापाची कुशी आसा ती पळोवंक जाय, अणभवूंक जाय आनी ती करूंक वावरूंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, जेजून खुद बापाची कुशी केली आनी बापाची कुशी करून आमच्या पातकां पासत तो कुर्सार मेलो. ही बापाची कुशी आसली. कारण ही वाट सरळ सोंपी आसूंक ना, ही वाट एकदम कठीण आशिल्ली. म्हणटच आमच्या जिवितांत कठीण आसा ती वाट देवाच्या आदारान आमी वेचून काडूंक, बापाची कुशी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदान आमकां कृपा दी म्हूण खोतखोत्यान मागुया. बेठोनेंग आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा देवा. C32 पान 42 C32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर येदेणे या सोऱ्या उड्याचे ही भेट तुका मागता तोची कर. हे भेटेर दाता सुख तुकाचे याज्ञिक पवित्रुद्रा उंडलो बदलून सांग या सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करू पावतलो क्रिस्ताची कूड रोगोर त्रास आमचो. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो आमचो येवन प्रसन्न जावन मानून घे. ह्या वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध जावं आनी आमच्या काळजाची भक्ती तुका मानता तसली कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळ जावं बारात. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओंतरेकता. देखून सर देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तांबन आसतना तुजी स्तुती गायता. Ovi dolvarazo
Sorvesmorace namit pietato subagi. Hosanna usorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिले म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट. सोम्या तुझे मरण आमी सोमता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारतले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोरदुतां आनी स्वर्व काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मानानी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना तांतीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं,
तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षितां. तशी आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां तळण्यात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेक लोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार गायन गावया D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्यचे तारेल्यार जिविताचो उंडो जिविताचे उदक पियोग्योचे तारेल्यार जिविताचो उंडो
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, पवित्र खोडी रोगताच्या ओमोडीक जेवणान तुवें आमकां नवो जीव दिलाय. परतून परतून ह्या जेवणान बोगटीन वांटो घेतल्यांक आमकां तुजे दोळ्यान आनी खात्रेन सरवण बोगूंक पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सांत मिंगेलीक. सांत मिगेल महापडव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतेपणीन मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमखोडाक लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक चड पडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. ही 2 आर्गां तुका सोमिया पान 70 आनी 6 E2 पेज 76. आर्गां तुका सोमिया